चिखलेचे सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी आपल्या आवयच्या उगडासाक गोमती फाउंडेशन सुरू केला आणि दाबोळेंतल्या सरकारी शाळेंत अतिरिक्त वर्ग बांदपाक सुरवात दिल्या आणि शाळेचे वर्ग 5वे वयल्यान 10वी मेरेन वाडयल्यात। 28 जुलयाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या शाळेच्या इमारतीचे उक्तावण जातले। फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान यादव दर वर्सा मुरगांव तालुक्यातल्या 10 आर्थीक नदरेवंचित विद्यार्थ्यांक शिक्षणाक मदत करतले। ताणे हाचे पयलीं फुकट बस सेवा आणि शाळेच्या मुळाव्या साधन सुविधांक आदार दिला। RDX खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नाईक। प्रशांत नाईक, सॉफ्टवेअर इंजिनियर। रिसेंटली वर्ल्ड रोबोटिक्साक हांव इंस्ट्रक्टर जॉइन जाल्लो। ऑल गोवा स्कुलान म्हाका शिकोवपाचें म्हजें काम आसलेलें। हांव व्हडल्या व्हडल्या स्कुलान तांकां ट्रेनिंग केली रोबोटिक्साक। तेन्ना म्हाका दिसून येयलें की हितून बारीक स्कूल, गव्हर्मेंट स्कूल कांयच ना। आनी मेन टायम म्हाका कोणी कमला प्रसाद यादवाक टच करून गेले। तो सांगपाक लागलो कितें म्हाजें स्कूल आसा त्या भुरग्यांक तूं शिकय। गव्हर्मेंट स्कुलाचें म्हणल्यार हांगा खंयच इंग्लिशान खंयच ना, पण भुरगे वर येवंकूच ना। करून पळयलो की फंडिंगाचें आपूण करता, तांकां ट्रेन कर, किट्स दिवपाचें आपूण दिता, तूं तांकां ट्रेन कर आनी तांकां रोबोटिक्स एका वर म्हणून वर्कशॉपाक वर, सेमिनाराक वर। तितले 2 भुरगे सिलेक्ट जाले, तांकां स्पेशल प्रायज बी मेळ्ळो रिसेंटली लास्ट म्हयन्याक। सो तेजी एक्टिविटी पळोवन हांवें टिचरीक विचारलो हो मनीस कोण काय म्हणून। म्हाजी चड वळख तितली नासलेली, आमी सेम वाड्या वयले, पूण तितली नासलेली। ती म्हणपाली कम 7 भुरग्यांचे तेणी 100 भुरगे केले म्हणपालो। इट्स अ बीग लॉंग स्टोरी ऑन हार्ड वर्क। सो आय वॉज टच बाय हिज पर्टिक्युलर वे ऑफ वर्किंग। आय सेड वाय आय शुड नॉट जॉइन हिम गे, आनी आय लिटरली पर्सनली वॉलंटरी जॉइन हिम फॉर दीस गोमती फाउंडेशन। भुरग्यांक शिकपाक वर हाडपाक आनी भुरग्यांक एडॉप्ट करपाची बीन आमची आयडिया आसली, ती बीन सगळ्यांनी एक्सेप्ट केली आनी खरें म्हणपाक लागलो फुडें कितें आसा ती आयडिया ती खरें। आतां तेणें आपल्या आवयच्या नांवान अशें आयकून येलें की आपली आवयच्या नांवान गोमती फाउंडेशन म्हणून कितें निमित्त अशें स्टार्ट केलां, एक उपक्रम अशें ताणें स्टार्ट केला। ताच्या निमित्तान तो हे जे गव्हर्मेंट स्कुलांचे भुरगे पयलीं शिकताले पळय तेंगेलो स्ट्रेंथ खूब कमी आशिल्लो। फाटल्या वर्सा केन्ना तेणें बस दिवन ते 101 ताणें व्हरून तेकयल्ले, सो स्ट्रेंथचो ड्रॉप आवट जाल्लो पळय तो बिल्लाची भुरगीं हांगा लागींची जरीची भुरगीं जी अंडर प्रिविलेज आसा पळय ती एफोर्ड करपाक शकना पळय स्कूल बीन, तेमी हांगा येतात। सो तांचे खातीर हो एक आमचो कमला बाबा एक सेवियर कसो जाला। मैं इधर ही रहता हूँ मोहल्ले में। मैंने इतने सालों से आज देखा, बहुत अच्छा लगा कि कमला भाई ने ये जो स्कूल बनाया है बहुत ही बेहतरीन। और पहले ऐसा कुछ मतलब स्कूल था, इतना 5वीं तक था, और इसमें मैं भी पढ़ा हूँ, पहला 4थी में मैं भी पढ़ा हूँ, और ये स्कूल 7वीं 5वीं तक था, आज वो 10वीं तक कर रहा है। ये सब गर्व की बात है हमारे लिए। 28 तारखेक माझो वाढदिवस आसा आनी हांवें आपल्या आईच्या नांवार एक फाउंडेशन केल्लो आसा, गोमती फाउंडेशन। सो गोमती फाउंडेशनाचे निमतान आमी एक गव्हर्मेंट स्कूल बांदलेलो आसा, अपग्रेड केल्लो आसा, 7 क्लासरूम्स। सो तेजो उद्घाटन आसतलो ते दीस CMचे हस्ते। लोकां कडेन मागता जे कोण येतले इनॉग्रेशनाक म्हाका विश करपाक, प्लीज बुके घेवन येनाका, बिकॉज बुके नेक्स्ट दीस तो आमकां गार्बेज जाता। सो वी हॅव टू डिस्पोज दॅट। इन्स्टेड ऑफ दॅट ते पयशाचे भुरग्यांक लागून तुमी कितें बुक्स, पेन, पेन्सिल तांकां घेवन या, इफ यू रियली वॉन्ट टू विश मी। आनी मागता सगळ्यां कडेन की प्लीज इनॉग्रेशनाक या। दॅट गिव्स मी इन्स्पिरेशन एंड तो एक मोटिवेशन मेळटा, लोकांचो सपोर्ट आसा पळय। आनी त्या दिसा आमी एक पेड माँ के नाम तो मोहीम लॉन्च करता त्या दिसा। गोमती फाउंडेशन इज लॉन्चिंग इट्स एम्बुलन्स, इट्स हेल्पलायन नंबर। सो सोशल वर्क हांव करीत आसलो एक्चुअली लास्ट सिन्स 2012। सो आतां आमी ते सोशल वर्काक एक नांव दिल्लें आसा, henceforth all my social work will go through Gomti Foundation. So मागता लोकां कडेन की please come and witness a history where a government school is been upgraded आनी भागीदार जाय हातून। आज जेन्ना आमी गोंयान पळयता पळय लास्ट 4-5 years 41 school has been closed because infrastructure ना, स्टुडंट ना। 2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना टिचरीन एप्रोच केल्लो दॅट खुबशे भुरगे येवपाक सोदता पण दे कॅनॉट कम बिकॉज तेंचे कडेन ते 2 रुपया 5 रुपया बस फेर दिवपाक ना। सो हांवें 2.5 वर्सां पयलीं एक बस फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली स्कुलाक। सो जेन्ना बस फॅसिलिटी प्रोवायड केल्ली पळय स्ट्रेंथ वाडपाक लागले। वन्स द स्ट्रेंथ वाडले देन टिचरीन परत सर आतां आमचे कडेन क्लासरूम शॉर्टेज पडटा, प्लीज हेल्प। सो
लास्ट इयरूच आमी ते हे केल्ले की अंडर गोमती फावंडेशन आमी हे 7 क्लासरूम बांदून दितले